शिरोडे पंचवाडीच्या म्हैसाळ धरणा फाटोफाट केरी 70च्या अंजुणे धरणांनी केन्ना ना इतलो तळ गाठलो. पोरूचो रिकॉर्ड मोडलो. पोरू धरणात 20 जूनाक 63.14 मीटर उदक आशिल्ले. आयच्या दिसा 63 मीटर 14 सेंटीमीटर उणे. पोरू घाटात बरो पावस पडून मागीर धरण रिफील जावंक सुरवात जाल्ली. अंदू पावसाचो पत्तो ना. अशीच परिस्थिती उरल्यार धरणातले उदक सापूच सुकतले. सध्या 8 एक दीस पावपा इतलेच उदक. अंजुणे आता 4% उदक उरला. 10 दिसा वयर उदक पावतले म्हूण WRDचो चीफ इंजिनियर प्रमोद बादामी प्रुडंटा कडेन उलयल्लो. अंजुणे धरणा भायर वेस्टवियर बंदारे आसात तेन्ना 20-25 दीस खंय प्रॉब्लेम जावचो ना. अंजुणे आता 4.5% पाणी उरलेलं शिल्लक आसा. 4% म्हणले तर साधारण 256 हेक्टर मीटर. पण लार्ज पाणी ती कितले दीस 10 दिसाची वयर पावतली. आणि तेजे भायर आमकां एक वेस्ट वियर म्हणून आसा. तेजे भायर 2-3 बंदार आसा. म्हणल्यार आनी 20-25 दीस तरी व्हडलीशी कांय प्रॉब्लेम जावचे ना. अंजुणेचे लेवल सापूच देंवले जाल्यार उदक पंप करून काडपाची परिस्थिती येवंक शकता. तर ह्या हेच्या प्रमाणे जर समज उदक आनी थोड्या दिसांनी पावस जर पडना जाल्यार उदकाची पातळी सकयल आनी देंवतली. आनी मागीर उदकाचें नियोजन म्हणून सकयल जे देंवल्लें उदक ताका पंपींग करून वयर उदक काडचें पडटलें. अंजुणे धरणाचेर संकट आयिल्ल्यान WRDची धांवपळ सुरू. पोडोशे उदका पुरवण प्लांटा वयल्यान दिवचल 70क उदक पावंक आशिल्ल्या पर्यायांचेर विचार चल्ला. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.